दिलोलो प्राचीत काळ आमच्या जोण एकल्याच्या आमच्या कुटुंबाच्या आनी समाजाच्या आत्मीक बरेपणा खातीर तुजें एखेरीत देणें देखून आमी तुका दिन वाचता. भागिवंत आंतोनीक भेटयलेले हे आमचे फिरगोजेन आमच्या कुटुंबीक आनी क्रिस्ती जिविताची नवसरणी करूंक आनी ते निटायेर घालूंक ह्या पिराचीत काळांत तूं आमकां रिदेमतोरिस्त सोस्तेच्या पाद्री उदेशी एक फिरगोज मिसांव घडूंक हाडूंक आनी तातूंत वांटो घेवंक आमकां आमंत्रण दिताय. बाप्पा, हे फिरगोज मिसांव फळादीक जावं आनी दिसपोट्टी आमी तातूंत वांटो घेवंक आनी तुंय परगटलेल्या तुज्या सासणीक सोबदा उदेशी आमचें काळीज आनी मोन उजवाडान भर आनी इमावसाच्या शिसाच्या काळजांक लागलोलो उलोवप आमकांय लाबय आनी तांणी आपली शेळी मोलाय पयसावून आपलो बावाट ओकोन करून जिविताचें धोरण बदल्लें तशें तुज्या उतराच्या बोळान आमी एक नवी दिशा घेवंक आमच्या जिविताची चाल आमी नवसरावंक आनी उर्बेन बरलोली तुज्या पुताची पाटलावदारां आमी जावंक निर्मी. बाप्पा, सर्व शेवटी तुवें तुज्या पुताच्या आपोस्लांचेर पाटयलोल्या पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी तुजे दुवे भोव भागिवंत आंकवार मारेचे विणवणेन आनी आमच्या फिरगोजेच्या आस्कार्या भागिवंत आंतोनीचे मजतीन ह्या मिसावा उदेशी आमचे मोदें एकवटाचे आनी प्रितीचे बांदपास ओकोंड कोर एकामेकाच्या उस्क्यान जियेतेली एकामेकाक बक्षितोली भाव भयणां आमकां कोर आनी हे पोरी तुजें राज ह्या संवसारांत शिंपडायतेली तुजी शक्तिवंत साक्षीदारां आमकां कोर. होच जावन दी ह्या खेरीत मिसावांचो फोळ हे आमची फिरगोजे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. ह्या निकाक येवकार दिवंक आमी गायन घेवया. आय 3 आमी पयलो आनी चवथो श्लोक गायतल्या. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पूर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. इश्टानो, आयज आमी हांगासर ह्या देव मंदिरान एक समुदाय कशी एकठांय जाल्लीं आसात आनीक देवाच्या चाकराक भागिवंत आंतोनीक मान दिवंक आमी हांगासर आयल्या. जावं ताची विणवणेन देवान आमच्या जिवितान जायते उपकार जायतीं बेसांवां दिल्लीं आसात. ह्या मळान हे दिनवासनेच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतात आनी तेच भाशेन आमच्यो गरजो आमचे हुस्के कोती आमचो भार घेवन आमी हांगासर आयल्या. तोच देव हे भागिवंत आंतोनीच्या विणवणेन हे आमची मागणी आयकतलो म्हूण हो आमकां विस्वास आनी खात्री. आनी आतां खेरीत भाशेन ह्या शुभ काळांत जेन्ना आमी आसात प्राचिताच्या तिसऱ्या सातोड्यांत आमी भितर सरता. फुडें जायते पावटी देवा कडसून आमी पयस गेल्यात. ही आमची ओतमीक यात्रा करता आसतना आमी चुकल्यान जायत. बोगसोण्याची मनशां जावं देवाचें बोगसोणें आमी चाकलां पूण म्हजो पेलो जेन्ना म्हजेर वायट करता ताका बोगसूंक चुकलां. ताका कास लावंक घात घेवंक रिवेंज घेवंक म्हजी मांडणी जाल्या जाय. ओ
जायते फावटी खऱ्या देवाक बुजूंक गोडी हांव चुकलां जायत. ह्याच देवाक मान दिवंक जावं तो उतरांनी आनी कुरण्यांनी ताचो मोग करूंक गोडी चुकला जायत. आनी हे भाशेन हांवें जेजूक सोयत्यांनी मार घातला जाय. जे भाशेन आमच्या मुखार दोळ्या मुखार हो देखावो दिसती पडटा, हो देखावो फक्त आमकां इतलेंच सांगता देवान जेजून आमच्या मोगा पासून कितलें सोंसलें. घोडी आयज देखून हांव ताका सोयत्यांनी मारता जायत जितलेय पावटी हांव पातोक आदारता तेन्ना. ह्या वेळार कालतिकायेन जेजूचें बोगसणें आमी मागुया. सांगाता म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भोवांक भयणीगो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चोरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुदांच सांगवार मारी सगल्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भोवां भयणीगो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचें इंतेसांव देवाक आर्गां दिवं विटयता टॅरिसन आनी एलेन्सिया फेर्नांडीस तांचे पासत आमी मागुया. तेच भाशेन आयज आमचे मदें जायते जाण आपलो वाडदीस समोरंभतात, काजाराचो दीस समोरंभतात. तांचेय पासत मागुया. जायते जाण आपणाक बड्या भलायकी सोदतात. पिडा आयिल्ली आसा, दूख आयिल्लें आसा, प्रश्न आयिल्ले आसात, अजाचो भार घेवन आयिल्लीं आसात. तांचेय पासत मागुया. जायते जाण आपणा भुरग्याचे देणे आशेतात, जावं जिविताक सांगाती सोदतात, नोकरी सोदतात. तांचोय आमी उगडास करुया आनी सगळे आमचे गरजो विणवण्यो बागेवन आंदोनीच्या हातान घालून ह्या वेळार देवाक आमी उबारुया. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा, तुजे सेवेक आमची जीण समर्पूंक तूं आमकां आपयताय आनी सोडवून सोडूंक थांबून आसतना तूं आमकां आदार दिताय. तुजे दोळार मोगान आमकां सदांकाळ सांबाळ. आमच्या सुमिया जबुदा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आजारियास उज्या मदें उबो रावून अशें प्रार्थन करूंक लागलो. सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाळ सांडूं नाका. तुवें मोलबाच्या नोखेत्रा सारकी आनी वेले वयले रेवेच्या कोणया सारकी हिशोब नासलोली सोसोत भासायल्ली त्या तुज्या इश्टा अब्राहमा खातीर, तुज्या चाकरा इजाकाक लागून आनी तुवें पवित केल्ल्या इस्रायला पासत तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजे काकलुती विरेत सोडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगळ्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वी वयर मनीस आमची बेपरवा कोत्तात. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, ओम ना, योद ना, बलिदान ना, धूप लासप ना. तुका पयलीं फळां भेटोवपाक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवपाक
जागो ना. पूण केंकऱ्याचे आनी पाडकुल्याचे उदाट्या मोठ्या मेंढऱ्याचे ओम जाल्ल्या पोरी आमची खोती बोरीत काळजां आनी खालते जाल्ले ओतमे तुका मानो. हेंच जावं आयच्या दिसा तुजे मुखार आमचें बलिदान आनी सगळ्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी, कित्याक तुजेर विस्वास येवता ती कधीच फोटोवची नान. आतां सगळ्या काळजान आमी तुजी खुशी पालूंक लागल्या. तुजें भेंद ओत्ता आनी तुज्या मुखामोळ आशोवन सोदता. आमकां लॉजेक सांपडावंक दिवं नाका आनी तूं दुलोब आनी भोव काकूटसार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या अजापाच्या कोन्या प्रमाणे आमकां सोडवण दी आनी तुज्या नांवांक मोहिमाक जोडून घे सायबा. देवाचें उतोरें. जाबाब, तुज्या बोल्यापणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. पोतून म्हणुया, तुज्या बोल्यापणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका वळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुजो मोग देव, तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जाबाब, तुज्या बोल्यापणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजी काकलूट विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या कालांचो मोग मनान दवर. तुज्या बोल्यापणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जाबाब, तुज्या बोल्यापणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एका सुत्राचो वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. हालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जाबाब, तुज्या बोल्यापणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानांक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजान थावन म्हजेशी पोतून येयात, कित्याक हांव सगळोच बोलो आनी काकूटसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका समिया. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजी चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूंचो? 7 पावटी लेगून. जेजून ताका जाप दिली, 7 पावटी न्हय, पूण 70 पावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पोरी सुर्गींचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतूच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हात पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकूस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय भोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलोलो. आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकूस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपल्या रीण फारीक करिसोर ताणें ताका बोणकुणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय आपल्या दोनयांक तांणी कोडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपूण हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा,
तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागा बरीत जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भाव भयणींक काळजांतावन बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गींचो बाप तुमकांय बोगशीचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. इश्टानो, आमी प्राचिताच्या काळांत आसात आनी ही यात्रा आमी करतात. दर दिसा देवाचें उतर आमकां हो संदेश दिवन देवाच्या उतरांतल्यान ही आमची यात्रा फळाबळीत करूंक आदार दिता. आनी आयज तशेंच आयचें जरी तर आमी शुभ वर्तमान आयकल्यार थंयसर आमकां बोगसोण्या वयर कितें तरी सांगलोलें मेळटा. जे भाशेन देव आमकां बोगशिता तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांकूय बोगसूंक शुभ वर्तमान उलो मारता. पूण आयचो आमचो नियाळ आमी पयल्या वाचपाचेर करुया, जें वाचप दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां. आनी हें वाचप मागण्याचो भाग. पूण हें वाचप सजमतलो जाल्यार ताचो संदर्भ कॉन्टेक्स्ट आमकां सजमूंक गरजेचें. आदीं आनी उपरांत कितें जालें तें. आतां इज्रायल पोरजा निर्वाशी कशी बेबिलोनेंत आसली थंयसर. आनी थंयसर एक कोळेगांद राजा आसलो, ताचें नांव नेबुकाडनेजार. आनी हो नेबुकाडनेजार व्हडलो सजमतालो आपणाक. गर्वान भरलोलो तो राजा न्ही. आनी त्या पासत ताणें कितें केलें, एक व्हडलो भांगाराची मुर्ती ताणें केली. आनी मुर्ती करून सगल्यांक हुकूम घालो जे बाबिलोनेंत रावतात तांकां, जेन्ना वाजोंत्रां वाजयतलीं एके भाशेन जावं ते शिंगां किन्नोरेचो आवाज तुमकां आयकोंक येतलो, तेन्ना सगल्यांनी जीं कोण आयकतात आनी थंयसर आसात तांणी साश्टांगी पडून ह्या भांगाराचे मुर्तेक बोजूंक जाय, मान दिवंक जाय, नमान करूंक जाय म्हणून. आनी हें फर्मोण ताणें भायर काडलें, हुकूम भायर काडलो. आनी जीं कोण करिनात तांकां आपूण उज्याच्या कोर्नांत फर्नस ऑफ फायर तांतून घालतलो म्हणून. आनी जालें. बाबिलोनेन जुदेवूय आसली, इज्रायल पोरजा. आनी तांचो पयलो मानामेन एकाच देवाक पोरणी पाठ करून नमस्कार करचो. आतां कितें जालें, जेन्ना किन्नोरेचो आवाज येतालो सगलीं साश्टांगी पडटालीं. पूण कांय जुदेव साश्टांगी पडोनासलीं, कित्याक आमी एकाच सर्वेस्पराक पोरणी पाठ नमस्कार करतलीं म्हणून. आनी बाबिलोनियांतले कांय जाणांनी पडयलें हें जाता तें. त्या पासत राजाक वचोन कुचू कुचू करून सांगलें, कंप्लेन फिर्याद दिली, पळय तूं राजा महाराजा आमचो जाय ती वर्सां जिये आनी तुवें मुर्ती केल्या भांगाराची, आमी ताका साश्टांगी पडटात. पूण तूं जाणा कांय जाण पळोनात, कांय जाण साश्टांगी पळोनात. आनी कोण तीं जुदेवकार, तांकां कास्त लाय. राजाक वचोन कुसयलो आनी राजा रागा बरीत जालो. हे हुकूम भायर काडला आनी लोक आयकोना. कोण ते एक जाणाक आपयले जुदेवकाराक, शाद्रा, मासा आनी आजार्याक, जाका आबेदनेगोय म्हणटात, तांकां आपयले आनी विचारलें, ओय रे खरें तुमी ह्या भांगाराचे मुर्तीक साश्टांगी पडोवन नमस्कार करिना? ताणीं कितें म्हणलें, तुज्या ह्या प्रश्नाक आमकां जबाब दिवची गरजूच ना. कित्याक आमकां तूं उज्याच्या कोर्नांत घाल ओ तुजी कास लाय, आमी जाणान आमचो देव आमकां निवारतलो, साल्वार करतलो. आनी तो करिनाय जाल्यार आमी केन्नाच तुकाय बी जावं हे मुर्तीकूय बी आमी बोसचे नात. रागार जालो चड राजा, अशें उलयतात म्हणून. आनी हुकूम भायर काडलो, तो उज्याचें कोर्नान आमी होन्न म्हणटाय तें फनस, त्या आनीक उज्यान भर म्हूण, उजो दोबरात तिबरात कर म्हूण. आनी जे कोण ताचे सेवक आसले ते फनस कोर थंयसर उजो घालूंक गेले, जावं ते पेट्रोल दामूर घालून चड तेच लासले, कित्याक उजो इतलो जालो. आनी राजाची आतां ही येवजण, तांणी म्हजो हुकूम मानून घेतलेलो ना. शाद्रा, मासाक, आबेदनेगो, आजार्या म्हणटा ताका
चल उज्यांत घालून तांकां भाजून काबार करता खास तांकां. आनी थंयसर ते गेले, मानून घेतलें आमी. कित्याक तांकां हो बावार्थ आसलो आमचो सर्वेस्पोर आमकां राखतलो म्हणून. आनी ते जेन्ना ह्या उज्यांत वेतात तेन्ना थंयसर ते मागणें करूंक लागतात. ते मागण्याचो हो भाग. ह्या मागण्यांत 60 आनी 100 वडयो आसात. हे मागणे देवाक दिनवासनेचेंय बी आनी हे मागणे विनोदेचेंय बी. हांगासर ते मागतात, ह्या मागण्यांत मागतात, देवा आमी पयस आसात जेरुजलेम देव मंदीर आसा, थंयसर तरी होम बोलयो आमी भेटोवंक जातालें, तूं आमची मागणी आयकतलो आसलो. पूण हांगासर आमच्यान फकत आमचे काळीज तुका दिवंक येता. आनी देवान तांचे काळीज मानून घेतलें. तांची मागणी जी ल्हानविकायेन केल्ली ती मानून घेतली. आनी हो राजा पळयता हे भितर आसात. ताणें पळयल्ले 3 जाणांक उज्याच्या खोर्नांत भितर वेतात ते. पूण भितर तांकां 4 जाण दिश्टी पडटात. हो चवथो मनीस कोण काय? चवथो आसलो तो देवाचो दूत. ह्या तेगांयकूय सांबाळटालो. आनी जेन्ना ताणें पळयलें इतलो उजो आसून लेगून हांकां हे भोंवतात थंयसर मागणें करतात, ताणें तांकां आपयलें भायर. आनी जेन्ना ते भायर आयले शद्रा मासाक अबेदनेगो, तांकां उज्यान गिरासूंकूच ना. तांचे एके भाशेन एक कीट देखून तांकां लागोंक ना. जावं तो उज्याचो वास देखून तांकां येनासलो. जावं तांचे आंगवस्त्रां देखून लासूंक ना. आनी हें पळोवन हो राजा उदगारलो. असलो आनी देवूच आसचो ना जो हे भाशेन नवलां विजमितां करता तो. आनी हे भाशेन हांगासर हे तेगांय जुदेवांनी दाखयलो भावार्थ कशे भाशेन उज्याच्या मोदेको देखून आमकां साल्वार करतात. आयज आमी कितें घेवन वेतले काय? हें पयलें वाचप जावं तें हो सुंदर जो आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा, सोबीत सुंदर. आयज आमकांय बी उलो मारता. पयले सुवातेर जायते पावटी ह्या राजा भाशेन आमी बी भांगाराचे पुतळे उबारता. जोरी तर भांगाराचे न्हय जाय ते दिसती पडपाचे ना, पूण गोरवाच्यो मुर्त्यो आमी बांदता. हांव म्हजीच गोरवाची मुर्ती बांदता. कशे भाशेन? म्हाका मान दी. जावं तो घरांत एक गोरकार कसो गोरकानीक भुरग्यां हांव व्हडलो म्हाका मान दिवंक जाय, म्हजें सांगता तें आयकोंक जाय, तूं कितें तूं कोयर. जावं गोरकारा हांव सांगता तें करूंक जाय, ताका आनी सांगचें न्ही, फकत ताका सायडीनूच दवरपाचो फुटवार बी. ना जाल्यार तो कोयर कसो. हांव म्हाकाच म्हजो गोरवाचो मुर्त्यो बांदता. तेच भाशेन आमी जर तर समाजान पळयल्यार भारतांत जायत्या राज्यांनी आयज काल राजकीय फुडारी आपली देवळां बांदूंक लागल्यात. देवळां बांदतात आनी थंयसर राजकीय पॉलिटिशियन्साचे मुर्त्यो बांदलेल्यो आसात. आनी लोक येवन थंयसर तांकां नमस्कार करतात. मुर्त्यो आनी कित्याक काय? पेट्रोल सिलिंडर वाडत वेता. पूण आपणाच्यो मुर्त्यो बांदल्यात कित्याक? मान जायो. आनी कामां करूंक जाय जाल्यार मान बागोय. कामां करूंक जाय जाल्यार मान बागोवन कितें तरी दी खाला. हें गरजेचें. म्हूण हांव म्हणटा ही भाशेन सगळींच बांदिना. आमच्याच गोंयांत एक सरपंच उदगारली. एक दीस एक दुर्बळ वस्तुरी आयली खंय. सरपंच बाय मातशें काम करूंक जाय आसलें, तूं कितले घेता? तिणें म्हणलें हय कितले घेता? हो म्हजो कायदो तुका सेवा दिवंक. आनी ही वस्तुरी दुर्बळ वस्तुरी खुशाल जावन गेली. कित्याक केन्नाच तिणें पळोवंक ना हे भाशेन उदारपणान राजकीय फुडारी सेवा दितात ते. आयज हांव काय तो म्हजी मुर्ती बांदून म्हाका मान जोडूंक सोदता तो गरजेचें नियाळो. दुसरे सुवातेर शाद्रा मासाक अबेदनेगो नमस्कार करूंक ना. कितेंय जावं मरण देखून येवं हांव नमस्कार करचो ना. कित्याक म्हाका देव व्हरतो म्हजो पवित्र ओ धर्माची तत्वां म्हाका व्हडलीं. जें कितें म्हाका देवान शिकयलां, धर्म शिकयता तें व्हडलें. आयज हांव खंयच्याय देवाक मान बागोयता जायत म्हज्या फायद्याक लागून. खंयच्याय देवाक म्हणटा तेन्ना कितें म्हणूंक सोदता काय हांव? ही एक नर्स आसली एका हॉस्पिटलांत. क्रिस्ती तत्वां तिणें आपल्या जिवितान घेतलेलीं आनी देवाच्या मानामेंदाचेर आड ती कशीच वचोन आसली.
बरी नर्स सगळे जाणां आसली पूण कितें हॉस्पिटलांत जावं ते दोतोर आनी दुसरो स्टाफ सोतायतालो तिचे एसिस्टन्स मागतालो एबॉर्शनांत गोर पाट जाता थंयसर तिका आपयतालो हें तिच्यान जावंक ना करूं तुमच्यान ही जे भाशेन हे वावरांत जे वावर वायटाचो किरमीचो ते वायटान म्हज्यान भाग घेवंक जायना हांव कामूच सोडटां आनी ती नर्सीन काम सोडलें शाबासकी तिणें वायटाक मान बागोवंक ना काम ना जाल्यार देखून कोंता येता कांय ना पूण हांव असल्या वायटाक मान बागोवची ना हांव मान बागोवपी मनीस काय म्हज्या जिवाक भिवन जायते फावटी अशेंय जाता काम करूंक जाय म्हाका बागोय जे भाशेन सांगलां तें काम करूंक जाय ओ काम म्हाका मेळूंक जाय हांव खंयसरूय वेतां खंयसरूय सुवातांचेर वेतां नाल्ल पोड दितां कित्याक म्हाका जाय म्हज्या फायद्याक जाय त्या पासून हांव मान बागोयतां वोट जाय जाल्यार खंयसरूय जावं तें हांव वचोन मान बागोवन सारकी नमस्कार करून बोजोन करून पुजा करून आनी लोक मागीर पाद्रींक बोटां दाखयतात कितें म्हणून पाद्री जोरी तर कोणाक विश करूंक गेलो जावं ते तांचे पासून मागतात ते बोसतात पूण हें जें कितें दिसती पडटा तांचेर कोण उलयना बरेपणी हांव काय तो जो मान बागोवपी काय बोसपी काय दुसऱ्या आयज काल तोडणाटी हांव म्हणटा देवाक मान बागोयतली काय कित्याक म्हणटा काय जायते फावटी देवाक मान बागोवंक लॉज पूण जी पर्सनॅलिटी आसात जावं ते म्युजिकल सेलिब्रिटीज म्युजिकाचे वाटेन सेलिब्रिटीज आसात स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी आसात तांकां मान बागोवंक कोण लॉजना म्हणटा हांव स्टेटस वॉट्सॅपार जावं खंयच्याय सोशल मिडियार जावं हांव देवाचो एक देखून स्टेटस घालता काय आवय देवाचो गायल्यार लॉस कशी दुसरी म्हजी पियर ग्रुप्स आहात ती चाडयतली हांव देवाचो कितें घालता पूण स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीचो कोण म्युजिकल पर्सनॅलिटीचो तांचो घाता कित्याक दॅट गिव्स मी डूड एटिट्यूड कूल एटिट्यूड पूण देवाचो गायल्यार म्हणटलें देवाचो घाता कितें हांव कोणाक मान बागोयता काय हें गरजेचें आबेदनेगो शाद्राक मासा तांणी देवाक मान भेटयलो देवाक नमस्कार केलो दुसऱ्यांक जावं तो जीव देखून वचो हें की गरजेचें आयज दुसरे तिसरे सुवातेर ह्या मनशांनी फिर्याद दिली कंप्लेन दिलें कंप्लेन गरजेचें जेन्ना कितें वायट जाता तें बरें करूं न्हय बऱ्यांचो वायटाक वचो शाद्रा मासा आबेदनेगो तांणी कांयच करूंक ना वायट पूण तांकां कास लावन हे नाड बुद्दीन वचोन राजाक कुसयतात आयज जायते फावटी पोवीत सोबेन जाता पोवीत सोबेच्यो खबरो आमचीच मनशां पोवीत सोबेची वांगडी आसात ती इगोर्जेचेर आड आसात तांकां सांगतात आनी फिरगोजेन जावं समाजांत जावं धर्मान सगलो कुंफुसांव करून उडयतात आयज हांव तसलो काय फिर्याद दिता तो चोरयेन वचोन सांगता तो कुसयता तो तसलो काय हांव नियाळ करची गरज चवथे सुवातेर शाद्रा मासाक आबेदनेगोन बोलयो भेटोवंक ना पूण आपलें काळीज भेटयलें आज म्हजें मन कितें काय देवा तूं म्हजी मागणी आयक हांव तुका वाती भेटयतां पोड भेटयतां हें भेटयतां तें भेटयतां इवन हांव दुडू दितां पूण हांव म्हजें काळीज आनी जिवीत दिना हांव तशेंच दवरतां वायट हांव म्हजें जिवीत तुका दिना काळीज तुका दिना सगलें दितां तसलो काय हांव देवान शाद्रा मासा आबेदनेगोचें काळीज मानून घेतलें न्हय बोलयो आनी त्याच पासो ताणें तांकां राखलें आनी पांचवे सुवातेर हे शाद्रा मासाक आबेदनेगो उज्यान वळवळटाले पूण देव तांकां सांबाळटालो कित्याक ती घडयेर लेगून ते देवाक मागणें करताले देवाक विस्वासी आसले आयज हांव कसल्या उज्यान वळवळटां काय पिडा दुयेंस जावंक शकता दुयेंसाच्या उज्यान घडी हांव वळवळटां वावराच्या जाग्यार थंयसर हांव वळवळटां जाय वो दुसरो मनीस म्हाका सोतायता जायत जावं तो म्हजो घरचो म्हजो आदलो इश्ट जावं तो आतां दुस्मान जाला जावं शेजारी सोयरो कोण सोतायता जायत म्हाका त्या उज्यान हांव वळवळटां जायत जावं म्हजीच असोकताय म्हजी भितरली असोकताय वायट म्हाका सोतायता जायत आनी हे घडयेर हांव कितें करतां काय देवाक भावार्थान मागणें करपाचे सुवातेर हांव भावार्थासून पयस वेतां काय आवय म्हज्या जिवितान वायट येयलां दुयेंस येयलां देव म्हजो मोग करिना चल देवान नाका ते कुमसार नाका मीस नाका
देवाक दिनवास दिवपाचे सुवातेर हांव देवाचेर शिणला जाय, देव तूंच म्हाका वायट करता, दुसऱ्यांक सगल्यांक बरो आसा तूं, म्हाकाच वायट करता. जो उज्यान भाजतना लेगून देवाक मागणें भेटयता आनी देवाक दिनवास भेटयता, देव तांकां सांबाळटा. हांव जेन्ना उज्यान भाजता, कोश्टान वळवळटा तेन्ना म्हजो भावार्थ उणो जाता ओ म्हजो भावार्थ हांव भावार्थान वाडटा काय नियाड करची गरज. हांव देवाक दिनवासता ओ देवाक शिणटा काय. आयज हांव दुखी कित्याक जाता? कित्याक जेन्ना कोस्ट वळवळ येतात तेन्ना हांव देवाक पयस दवरता. गरजेचें जें शाद्रा मासाक आबेदनेगोन केलें हें आयचें तांचें मागणें जें आमी पयल्या वाचपांत आयकलां तें आमच्या जिविताचो भाग करूंक आनी जें कितें आमी नियाळ्ळां तें आमच्या जिवितान वेव्हारान घालून दोर एकल्या कृपा मागुया. सगलीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी आपणें अणभवलेली देवाची काकूट आपल्या कोण्यांतल्यान आपल्या पोरचेक वांटूंक आनी आपले पोरचेकूय हीच काकूट अणभवूंक शिकयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आम्हा समेस्तांनी देवाची काकूट आमची खासगी मागण्यांतल्यान संस्कारल्यातल्या देवाच्या उतरांतल्यान आनी समाजीक जिवितांतल्यान अणभवूंक ती दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. आयज बागेंत आंतोनीचो दीस भोगतीन पाळटना आनी सगल्यो आमच्यो गरजो ताचेच मोजतीन देवा मोरयान उबारतना आयचे इतेसांव भेटयलेल्या तेरिसन आनी एलेन्सिया फेर्नांदीस हाचे पासत खेरीतपणीन देवा लागीं मागुया. मोगाळ बापा, काल ती हांवें तुजे फुडें मागणी दवरलें ती दोयीन आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C30 पेज 41. सगलीं उबी रावया. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा मोगाड देवा, ह्या सोडवणेचे बोले वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावं दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा मोगाड देवा, ह्या सोडवणेचे बोले वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावं दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात इबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीधरान सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सुरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सोयम आमी दोमावन दवरतल्यो अशें आमचे मोस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्यो तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्यो आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्यो हे पोरी आमचे सोडवणेचे पोरबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत जी कोण मोदें चुबी आसात तुमच्यान बसूं येता फाटल्यान आसात तांकां मागीर दिसती पडचें ना जी कोण मोदें चुबी आसात ती तुमच्यान बसूं येता वो सायडीन उबी रावं येता आपलेच खोशेन कोस्ट मोरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिचांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिचांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगो पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात सगळीं उबी रावया बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी कासीतलें पियेता इतलेच पोटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मोरण पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो भोक्तीपणी उगडास होता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चळवणीची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रोगो शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास
आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गोवणी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनोल जोनपणांचो बरो वस्तू धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणांची काकलूट कोर तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांचे पोरजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कोर आमा सुमेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्लीं आसत आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरपतात कोण पिणीत आसात कोण नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात जिविताचो सांगाती सोदतात आपले प्रश्न गरजो घेवन आयिल्लीं आसात तांची दया कर म्हणून मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागेवन दवरता बागेवन तांतून आनी सूर काडून तुका मारवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटू दी तांची सांगाता तुजी मुयमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना हात जोडून दीर धरून म्हणुया आमचे बापा सर्वींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुरीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन उतरेकता तर आमकां जीवदार काकलुटीन सूर पातकांतली सुटय आनी सूर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या आसा सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौलतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे त्या राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. सुम्या शांती सुद्दां खाव तुमची सव्य आसूं तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकुतो. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकुतो. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काटाती शेडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुमिया कर्माचे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. We remain standing till we receive Holy Communion. जेजूक आमच्या काळजांचे अंक वेतना आमी गायन घेवया D1 पेज 47 आमची मोदल्या कोणा कोणाक दान लागल्या ओत्मो आमचो सुगो सुगो जावन गेला. आमची मोदल्या कोणा कोणाक दान लागल्या ओत्मो आमचो
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ बापा, तुझ्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे पासत तुका दिनवासून विस्वासान तुजे लागीं आमी मागता. आमची सगलीं पातकां बोगूस दिसा दिसाच्या गोरसांनी आमकां आदार दी. मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां ओदीक ओदीक बोर. तुज्या पुता शेजूचे नांवी. आमेन. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें धर्मदान जालां. 60,830 रुपया ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. मीस जाल्या उपरांत कोणाक कुमसार जावंक जाय तुमच्यान जावं येता. थंयसर कॉरिडोरान साक्रिस्तीन फादर आसतले. सर्वेस्पूर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे असो. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्योंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणी देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दिता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ. बोर म्हजें मन जाणवाय. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी चोर मोंती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाचे इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें गोदीबरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगीत आयलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणीन म्हाका बोगसणें येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपाद्रे म्हज्या उस्क्या आनी खोंती म्हज्या भिरांती आनी आंखान पडे. तुजे विंगीत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निबार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागयोंत आंतून तुका ओलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसताय. तर तुजे पदवीदार मजूती हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जीव सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्वी आनी तांच्या हातान घातले हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूं तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर. आमीन.